श्री जसपाल IPS पुलीस महासंचालक 1996 वर्सा सेवेत रुजू जाल्ले। आपल्या आयज वेरेंच्या नियुक्तीत तांणी वेगवेगळे वाठार हाताळल्यात, जातूंत गुन्यांवांनी कायदो सुवेवस्था मुखेलपणान आस्पावता। कोविड महामारीच्या काळात तांणी गोंय पुलीस दळाचे उत्कृष्ट तरेन फुडारपण केलें। 2012 वर्सा तांकां उल्लेखनीय सेवे खातीर पुलीस पदक फावो जाल्लें। कार्यक्षमताय, कुशळटाय, प्रामाणिकपणा आनी कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर 2023 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा तांकां उत्कृष्ट सेवे खातीर राष्ट्रपती पुलीस पदक फावो जाला। श्री जसपाल सिंग IPS पुलीस महासंचालक। श्री संतोष देसाय पुलीस उपअधीक्षक 1991 वर्सा थेट PSI पदार भरती, सध्या किनारी सुरक्षा विभागात उपअधीक्षक पदार नियुक्त आसात। 2009 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक जाल्यार 2017 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला। तांची कुशळटाय, प्रामाणिकपणा, कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा पुलीस मेडल फावो जाता। श्री संतोष देसाय पुलीस उपअधीक्षक। श्री हरिश्चंद्र मडकयकर पुलीस उपअधीक्षक 1991 वर्सा गोंय पुलिसेंत PSI पदार भरती जाल्ले। 2003 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर जाल्यार 2020 वर्सा पुलीस उपअधीक्षक पदार बढती। 2021 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक, 2018 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला। कुशळटाय, परिश्रम, प्रामाणिकपणा आनी कामाप्रती लागणुके खातीर तांकां 2023 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा पुलीस पदक फावो जाता। श्री हरिश्चंद्र मडकयकर। श्री विजयनाथ कवळेकर पुलीस इन्स्पेक्टर 1998 वर्सा गोंय पुलिसेंत कॉन्स्टेबल पदार भरती, 2006 वर्सा PSI पदार थेट भरती, 2020 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार भरती, 2020 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक, 2019 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला। कुशळटाय, प्रामाणिकपणा, कार्यतत्परते खातीर तांकां 2022 वर्सा पुलीस पदक फावो जाला। श्री विजयनाथ कवळेकर। श्री नितीन वाल्सन IPS पुलीस अधीक्षक उत्तर गोंय 2012 वर्सा भारतीय पुलीस सेवेत रुजू, 2020 वर्सा गोंय पुलिसेंत अधीक्षक पदार नियुक्ती। तांणी गोंयांत पिंक फोर्स सुरू केलो। आयज तांचो वाडदीस, पुराय गोंय तांकां आयज परबी भेटयता। कुशळटाय, प्रामाणिकपणा, कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाता। श्री नितीन वाल्सन IPS। श्री गुरुदास कदम पुलीस उपअधीक्षक कोकण रेल्वे मडगांव 1997 वर्सा PSI पदार गोंय पुलिसेंत भरती, राज्यातल्या जायत्या पुलीस स्थानकात तांणी सेवा दिल्या। 2005 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार बढती जाल्यार 2022 वर्सा तांणी पुलीस उपअधीक्षक पदार कार्यकारी तत्वार जाल्यार 2023 वर्सा नियमित तत्वार तांची बढती जाल्या। 2018 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला। तांची कुशळटाय, प्रामाणिकपणा, कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्साचे मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता। श्री गुरुदास कदम पुलीस उपअधीक्षक कोकण रेल्वे मडगांव। श्री निलेश राणे पुलीस उपअधीक्षक SDPO केपें 1999 वर्सा गोंय पुलिसेंत PSI पदार भरती, 2007 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार बढती। पुलीस उपअधीक्षक पदार तांची 2022 वर्सा कार्यकारी तत्वार जाल्यार 2023 वर्सा नियमित तत्वार बढती। तांची कुशळटाय, प्रामाणिकपणा, कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता। श्री निलेश राणे।
श्री परेश नायक पुलिस इन्स्पेक्टर कलंगूट 2002 वर्सा गोय पुलिस खात्यात PSI पदार नियुक्ती 2013 वर्सा पुलिस इन्स्पेक्टर पदार बढती 2014 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला कुशळटाय प्रामाणिकपणा कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा मुख्यमंत्री पुलिस भांगरा पदक फावो जाता श्री परेश नायक। श्री निळकंठ एकवाडे ASI पोन्ने गोय पुलिस स्थानक 1992 वर्सा गोय पुलिसेत पुलिस कॉन्स्टेबल पदार भरती 2013 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल जाल्यार 2023 वर्सा असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर पदार बढती प्रामाणिकपणा कार्यकुशळटाय कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा गोय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री पुलिस भांगरा पदक फावो जाता श्री निळकंठ एकवाडे। श्री जितेंद्र फळदेसाय ASI ट्रॅफिक विभाग कोलवा 1992 वर्सा पुलिस कॉन्स्टेबल पदार भरती 2013 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल पदार भरती 2021 वर्सा ASI पदार भरती उत्कृष्ट वावरा खातीर 2020 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला प्रामाणिकपणा मेहनत कुशळटाय कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा गोय मुक्ती दिसा आयज मुख्यमंत्री पुलिस भांगरा पदक फावो जाता श्री जितेंद्र फळदेसाय ASI ट्रॅफिक विभाग कोलवा। श्री नितीन गावकर हेड कॉन्स्टेबल 2001 वर्सा पुलिस कॉन्स्टेबल पदार भरती 2020 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल पदार बढती 2021 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्हान भोवमानीत केल्यात प्रामाणिकपणा मेहनत कुशळटाय ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा गोय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री पुलिस भांगरा पदक भेटयतात श्री नितीन गावकर हेड कॉन्स्टेबल। श्री सुशांत सावंत IRB पुलिस कॉन्स्टेबल 2 जुलै 2019 वर्सा शापोरा न्हंयत बुडपी रशियन बायल मनशेचो जीव तांणी आपलो जीव धोक्यात घालून वाचयलो त्या खातीर तांकां मुख्यमंत्री शौर्य पुरस्कार आनी 1 लाख रुपया इनाम भेटयतात श्री सुशांत सावंत। अग्निशमन दळाचे पुरस्कार आता भेटयतात श्री शिवराम नाईक सब ऑफिसर 1987 वर्सा फायर फायटर पदार अग्निशमन दळात रुजू उपरांत सब ऑफिसर पदार बढती तांणी दिल्ल्या उत्कृष्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटयतात श्री शिवराम नाईक सब ऑफिसर। श्री विष्णू गांवस लीडिंग फायर फायटर 1999 वर्सा फायर फायटर पदार रुजू 2013 वर्सा लीडिंग फायर फायटर पदार बढती उत्कृष्ट कामगिरी खातीर आयज मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात श्री विष्णू गांवस। श्री नितेश पागी फायर फायटर 2007 वर्सा फायर फायटर पदार भरती 16 वर्सांच्या सेवेत राज्यातल्या जायत्या अग्निशमन स्थानकार तांणी उत्तम सेवा दिल्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर तांकां मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटयतात श्री नितेश पागी। या उपरांत होमगार्डाचे पुरस्कार भेटयतात ज्ञानेश्वर तुळसकर होमगार्ड व्हॉलेंटियर 2000 वर्सा होमगार्ड व्हॉलेंटियर म्हण नोंदणी तांणी सेवेत 23 वर्सां उत्तम सेवा दिल्या तांणी केल्ल्या सक्रिय वावरा खातीर तांकां मुख्यमंत्री होमगार्ड आनी नागरी संरक्षण भांगरा पदक भेटयतात श्री ज्ञानेश्वर तुळसकर।
श्रीमती सिंथिया रॉड्रिक्स, लेडी होमगार्ड व्हॉलेंटियर, 2009 वर्सा लेडी होमगार्ड व्हॉलेंटियर म्हण नोंदणी. सक्रिय वावरा खातीर तांकां मुख्यमंत्री होमगार्ड आणि सिव्हिल डिफेन्स भांगरा पदक भेटयतात. श्रीमती सिंथिया रॉड्रिक्स. होमगार्डांतल्यान तांणी पुलीस सेवेत रुजू जाल्यात. श्री अशोक परब, उपसंचालक, कला आणि संस्कृती संचालनालय. थळावे कलाकार कला संस्थांक सरकारी आणि हेर कार्यावळींत वांटेकार जावन कला आणि संस्कृतीचो सांबाळ करपाचो तांणी वावर केला. गोंयची लोककला, लोकनाच, संगीत, साहित्य, नाटक, तियात्र गोंयचे भायर माची मेळोवन दिवपाक तांणी वावर केला. कला आणि संस्कृती मळार तांणी केल्ल्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर गोंय सरकार तांचो भोवमान करता. श्री अशोक परब. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळीचे पुरस्कार भेटयतात स्वयंपूर्ण मित्रांक. सुरवातेक आशा वांयगणकर, स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसर, तिसवाडी. स्वयंपूर्ण गोंय येवजण सुरू जाल्ली तेन्ना बोगमाळो ग्रामपंचायतीन तांकां स्वयंपूर्ण मित्र म्हण नियुक्ती केल्ली. तिसवाडी तालुक्याच्यो नोडल ऑफिसर म्हण त्यो नियुक्त आसात. श्रीमती आशा वांयगणकर. श्री विनायक चारी, डेप्युटी डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, मेर्शे ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हण ते वावर करतात. जायत्यो समाजाभिमुख कार्यावळी तांणी राबयल्यात. 1000 वयर सरकारी येवजण्यांचे लावार्थी तांणी सोदून काडून तांकां मजत केल्या. सीएम अप्रेंटिसशीप कार्यावळी खातीर 60 वयर तरणाट्यांची तांणी नोंदणी केल्या. सागर गावडे, डेप्युटी कमिशनर, स्टेट टॅक्स. मडकय ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. CSR उपक्रमा वरवीं तांणी जायत्यो सुविधा मेळोवन दिल्यात. जायत्या सरकारी कार्यावळी यशस्वी आयोजन तांणी केला. श्री सतीश वागोणकर, डेप्युटी लेबर कमिशनर, हरवळे ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्या खाला जायत्या लावार्थ्यांची नोंदणी तांणी केल्या. तशेंच जायत्या घराब्यांक शौचालयाची मुळावी सुविधा मेळोवन दिल्या. श्री सतीश वागोणकर. श्री आग्नेलो डिसोजा मशादो, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, GSIDC, नानोडा ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. जायत्यो जागृताय कार्यावळी आयोजित केल्यात. कुशळटाय उदरगत कार्यावळी सुरू केल्यात. 350 वयर लोकांक तांणी वेगवेगळ्या सेवांचे लाव मेळोवन दिल्यात. श्री आग्नेलो डिसोजा मशादो. मिनेश तार, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, येरादारी खात्याच्या नोडल ऑफिसर म्हण काम करतना तांणी 120 वयर ग्रामपंचायतीक लर्नर्स ड्रायव्हिंग लायसना खातीर शिबिरां आयोजित केल्यात. तांच्या वावराक लागून 2900 वयर लोकांक लाव जाला. श्री मिनेश तार. पशुसंवर्धन खात्याचा पुरस्कार भेटयतात श्री अनंत मळीक, गोपाळ रत्न पुरस्कार. अनंत मळीक दिवचले लाटांबरसे रावतात. 2019 वर्सा 5 क्रॉस ब्रेड गायो घेवन तांणी डेअरी फार्म सुरू केल्ले आणि आयज तांचे कडेन 79 गोरवां आसात. तांणी कामधेनी येवजणेचो बेस बरो लाव घेतला. तांकां आयज गोपाळ रत्न पुरस्कार भेटयतात. कृषी खात्याचे पुरस्कार श्री हेमंत सामंत. फोंडे तालुक्यातल्या निरंकाल गावचे शेतकार 10 हेक्टर कृषी जमनीत ते काजू, नाल्ल, केळी, सुपारी, जायफळ, मिरयांचे उत्पन्न घेतात. तांकां आयज कृषी रत्न पुरस्कारान भोवमानीत करतात. श्री महेश नारायण गावकर, दारबांदोड्यांतले शेतकार, 1.4 हेक्टर जमनीत भाज्यांचे उत्पादन घेतात. ठिबक सिंचन पद्धत तांणी आपणायल्या. जीवामृत आणि ऑर्गॅनिक मशरूम वेस्टाचे ते सारे म्हणून वापर करतात. तांकां कृषी विभूषण पुरस्कारान भोवमानीत करतात. श्री दयानंद अनंत फळदेसाय, पिल्ला केपेंतले शेतकार,
3.98 हेक्टर सुवातेर तरेकवार पिकां घेतात. 20 जनावरांची डेअरी लेगीत आसा. बायोगॅस युनिटय तांणी बसयला. तांकां कृषी विभूषण पुरस्कार भेटून भोवमानीत करतात. कृष्णा आनंद सिनारी गांवकर साखळी आमोण्या 1.5 हेक्टर सुवातेर तरेकवार पिकांचे उत्पन्न घेतात. डुक्कर पालन करतात. डेअरी जनावरांय आसात. वर्मी कंपोस्ट युनिट लेगीत आसा. तांणी आधुनिक सुविधांचे योग्य पद्धतीन आपणावन आपल्या कुळागरात ह्यो सगळ्यो पद्धती आपणायल्यात. नुस्त्याची पैदास लेगीत ते करतात. ऑर्गॅनिक फार्मिंगा खातीरचो फादर इनासियो आल्मेदा वर्सुकी पुरस्कार तांकां फावो जाता. श्री कृष्णास आनंद सिनारी गांवकर. ह्या उपरांत समाज कल्याण खात्याचे पुरस्कार उत्कृष्ट समाजसेवक श्री जॉन आगियार. श्री सुभाष वसंत पारसेकार उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार श्री भवानेश्वर फातर्पेकार उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री वल्लभ साळकर उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार डॉक्टर अशोक कृष्णा प्रियोळकार उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री राहुल गांवकर उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां फावो जाला. श्री सय्यद इकबाल उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार श्री प्रतीक प्रभाकर वस्त उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात. श्री अशोक नाईक उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री सोयरू मधुकर कोमरपंत उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार ते स्वीकारतात. श्री मुकेश सगलानी उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात.
श्री आग्नेलो मास्कारेनस, उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात. समाज कल्याण खात्याचेच उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार भेटयतात श्री संदीप मोहन पडवळकर, बेस्ट एम्प्लॉई अवॉर्ड. श्री अजय देसाई, उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात. श्री सागर चंद्रकांत केरकर, उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार तांकां भेटयतात. उत्कृष्ट NGO खातीरचो पुरस्कार फावो जाता चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट, काकोडा, कुडचडे, गोंय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.